कोणेंच अशें म्हणूंक ना हांव जिवीत, हांव सोत, हांव वाट. फकत जेजून. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जिवीत जियेता, पूण हें कसलें जिवीत आमचें? कशे भाशेन आमी जियेता तें? आमकां वाचपांनी सांगलां, तो कोणशा संदीचो फातर, तो बुन्याद, ताचेर आमी सगळीं जाणां बांदून आयिल्लीं आसा. हे भाशेन आमी जियेता. तो आमचो मूळ, तो आमचें खडप. हें आमी भायल्यान म्हणटा, पूण भितरल्यान ताचेर आदारून आमचें जिवीत आमी जियेता. तुमी म्हणटाल्यात वय जाल्यार आमचीं चिंतनां आसात पळय, तातूंत कितें खोटें कितें खरें आसा तें तुमी जाणात. तें तुमी म्हणटाल्यात नकळो, कोणेक जाणो. पूण आमची वाट कशी आसा? आमी ही कशे भाशेन चलता, कितें म्हणून आमी कोत्ता? दुसऱ्यांक आमचें जिवीत बरें दिसता, बरें लागता? हाचेर आमच्यान निरीक्षण करून पळयोवन समजूंक जाता की आमी खरींच जिवाळ आसा ओ मेलिल्लीं आसा. मेलिल्लीं म्हणजे जिविताक आमी जागृत जावंक ना. आनी आमकां सगळें समजना, कित्याक आमी स्वतान जियेना. आमी जाणा स्वत कितें पळय तें, पूण तें लिपोवन आमकां जाय पळय तशें जियेता. अशें आमचें सगळें घडटा. भेदभाव कित्याक म्हणून जाता? आमच्या घराब्यांनीच व्हडलो मदलो धाकटो भेदभाव. खूब पाटी एकाचो मोग करता, दुसऱ्याचो करिना, असलेंय जाता. सगळ्यांचो मोग करता, पूण आमकां तें तशें दिसना. आपलेपणांत आमी जियेता. तर पळयात, तरेतरेचीं ही पातकां आमकां स्वतंत्र करिना. आमकां सांकळ्यांनी बांदून आमी मनकोणीत आसल्या सारकीं जियेता. आमी खुशाल दिसना. आमी शांतीन ना. आमी दुसऱ्यांक आदार करूंक पावना. आमचेंच चिंता, आमचेंच सगळें आडावन दवरता आमकांच. आमी हांगसरूच रावतले अशे भाशेन खूब पाटी आमी जियेता. कोणाच्यान सांगूंक जायना, खंयचोय वेळ आयलो टाक करून तो वतलो आमकां. म्हणटच म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जशे भाशेन जेजून आपलें जिवीत बापाक एकवटोन तो जियेलो, ते भाशेन आमी जेजूक एकवटोन जियेत तर जेजू आमचें सगळें आसा. तो आपलें जिवीत बापा सगळें जियेतालो, तें आमचें सगळें जियोन आमकां त्या देवपणांत तो आमकां भाग दितलो. अशें ताणें आमकां इस्कोलीत केलेलें आसा. आनी तो म्हणटा, तुमी कित्याक म्हणून इतलीं भिरांतीन जियेतात? भिरांती बीन जियात. कित्याक तुमचे पासत हांव सगळें बरें पळय तें कोत्ता. आतां वो दृश्य वायट कोत्तलें आनी वो दृश्य आयलें की ना तुमी भिवंक फावना. कित्याक तें सगळें जेजू सगळें धरून त्याच संदर्भांत तो आमकां शांतीन दवरतलो. थोड्या जाणांक हो गूट कळ्ळलो आसा आनी ती भिरांती बीन जियेतात. कितें जावं भियेनात. कित्याक ती दृढ जेजूचेर आपलें जिवीत आदारून जियेतात. तें आसा, पूण तें आमी जियोंक जाय. हाका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, सुस्काराचेर तुमी ध्यान मन लायात. सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. आमी तो ताका हाजीर जायत सुस्कारांतल्यान, जाल्यार बाकीचें सगळें थाऱ्यार पडटलें. कित्याक आमचें चिंतना ताचें सगळें दवरलीं की ना, तो ती उजवाडा येतलो ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत. आनी आमकां सगळें भितरल्यान समजोंक लागतलें, दिसोंक लागतलें, आनी त्या प्रमाणे आमी ताचे सांगाता करुणायेन दुसऱ्यां बरोबर जियेतल्या. करुणाय कित्याक? तांकां समजून आमी कितें करता, पातोक दिसलें की ना झाडावन उडोवंक सोदता नाका. ना, तो पळय कितलो करुणायेन समजिकायेन आमचें सगळें वागता.
ते भाशेन आमी तो आमचे सोबे आसा म्हणटच ते भाशेन आमी वागोंक जाय. ही कर्तृत्व आमची न्हय, ही बापाची जेजू सोबे आमचे उद्देशी ह्या संवसारांत घडटात हें जाणो जावया. आनी हें बागेवन फ्रांसीस शेवेरान समजून तो ते भाशेन जियेलो म्हणून आयज पर्यंत इतलो लोक हजारांनी हांगसर येतात. कित्याक येतात म्हूण खूब पाटी ती नकळत पूण येतात. आयली म्हणटच ह्या संदर्भांत आमकां लागून हो जागो अदीक पवित्र जायत वता. तो पवित्र आसा पूण आमकां लागून अदीक पवित्र जाता. आमी हांगसर आयली म्हणटच आमकां एक दुसरोच अणभव घडटा. हाका लागून सगळो लोक हांगसर येतात. कित्याक हो जागो कितल्या वर्सांक हांगसर आसा. तो आयलो 481 वर्स जाले. हांगसर नासलेलो तो ते सायडीन आसलेलो आनी त्या लाजरस म्हणटा पळय त्या घरांत आपलें जिवीत सादतालो. सगळे कोडकार आसलेले तांचे बरोबर तो जिवीत सादतालो. पालिसीन आसूंक जासलेलो पूण ताणें जेजूच्या कोटान ह्या असल्या मनशां बरोबर जिवीत सारलें. आनी हाका लागून ताणें भरपूर देवाचो वावर फुडें व्हेलो. देवान ताचें सोबें भरपूर केलें. कित्याक खालतीकायेन तो जियेतालो. आमी धाकटेंच मातशें केलें की ना व्हडपण दाखयता ना. आमचे मदीं ही खालतीकाय आसली जाल्यार देव भरपूर आपलो कार्य आमचें सोबें दुसऱ्या सरशी दाखयतलो. हें आमी सगळें जाणो भयणीन आनी भावनो. पूण ते भाशेन जियोंक जाय जाल्यार तुमकां हांवें सदांच म्हणलां, कोंत घेयात आनी रातची न्हिदच्या आदी 5 मिनट कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणी आसा पळय थिचोर सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा थिचोर तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यान तुमी सुस्कारान बरोवन येतात. पूण हो सुस्कार जावन आसा जिवीत. आनी जेजून आमकां सांगलां हांव जिवीत म्हणून. हें जिवीत जावन आसा जेजू. तो आमचें सगळें बरोवन आयलो. एके आणयेंत उदक घातलें की ना त्या उदकान सगळे आणयेंतलें येता. तेच भाशेन आमची चिंतना आमची भावना वयर उफेतात ती रोखडीच ताची सगळें आसतली. सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून हें सगळें भायर काडया आनी गॅरंटी दिता तुमकां. हें ताचेर दवरलें की ना तो तें नितळ निर्मळ करतलो. बरें तें अदीक बरें करून दुसऱ्या सुस्कारान दितलो आनी वायट तें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. 5 मिनटांनी एक आणी आमी साफ कोत्ता की ना तेच भाशेन आमचेंय जिवीत 5 मिनट हें काबार जाता म्हणसर कोंत प्रत्येक मणीचेर हांव गॅरंटी दिता तुमी शांत जातल्या. ही उत्सांबळाय पळय पातकाची आसा ती उणी जातली आनी आमी न्हिदोंक गेलीं की ना जेजू आमचे सगळें भितरल्यान वावरून आमची कल्पना आसात पळय चिंतना आसात पळय ती दुरुस्त करून तो काडटलो. आनी सकाळीं उठली 4-5 वरां ताचे बरोबर हे भाशेन सारलेली आसा. सकाळीं उठली की ना ताका एकवटान रावया. कित्याक सकाळीं आमी नवी मनशां न्हिदोंक गेल्लीं तशे भाशेन न्हय ताचे बरोबर गेल्यान तर आमी नवी रचना जावंकूच जाय. पावलून आमकां बरोवन दवरलेलें आसा जी कोण जेजू क्रिस्ता सोबें आसा ती एक नवी रचना. आदलें तें गेलें आतां सगळेंच नवें. हाचेर तुमी सत मानिनात. जेजूनच आमकां सांगलां तुमी तर सत मानशात जाल्यार तुमकां भरपूर मेळटलें. सत मानिनात जाल्यार तुमचें गोरटान जातलें. ताची उतरांनी ताचेर आमी बावाड दवरया खरो आनी ते भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान बरोवन जियेतले हांव खुशालकायेन. कित्याक म्हणून आमी इतलीं दास्तिनी खोंतीनी बरोवन आसा. आरे पळयात ना ही सगळीं सुकणीं सृश्टी जानवरां निश्तीं कोण पळयता तांकां. आमी फकत धरतात मारतात आनी खातात इतलेंच. पूण देव तांकां वाडयता आमचे पासत. इतलो तो आमचो परामोस करता. विस्वासान आमी रावया. आमकां सगळ्या जाणांक तो राखता सांबाळटा. तर सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान ताका आमी अणभवया. इतलो तो लागीं आसा आमकां. आमची कूड मन आनी आत्मो तो एकठांय करून जोडून ताचें सगळें दवरता. आनी जितली आमी ताचेर आमचें आदारून जिवीत जियेतले हांव
तितलो तो जिवाळ आमकां करून ताचे सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक परिपूर्ण जिवीत जायत वतलें. जेजू आर्गान दिन वाच तुका, कित्याक तुवें आमकां सगल्यांक हांगसर तुज्या एकवटान दवरल्याय. वो एकवट आमी केन्नाच सोडिना जावच्याक तुजी सुरशिणी कडसून आमकां केदींच दिवं नाका. प्रत्येक सुस्कारान ताका अणभवात आनी तुमचें भितरलें अंतस्करण आसा तितलें ताचें सगळें ताच्या नांवांत रिकामें करात.